दुसरो विशय आसा स्मार्ट सिटीचो. आमी प्रत्येक डेडलायन जी आसा ती आमी फॉलो करतात रावंड टेबला भितर. लेटेस्ट डेडलायन आशिल्ली 18 जुनाची. आमकां पयलीं दिशिल्लें की 31 मेक स्टेटहूड डेच्या निमतान कितें तरी जातलें. ते स्टेटहूड बिटहूड जालें, मे सोंपलो. आतां मागीर आमकां सांगलें क्रांती दिसाची वाट पळोवया. सो घटकराज्य दिसा पासून आमी क्रांती दिसा मेरेन गेले. कितें क्रांती जाल्ली दिश्टी पडटा आमच्या ऑफिसा भायल्यान सुरू करया, बाकीची पणजेचेर याच आमी. पांडुरंग बाब, आता नवीन डेडलाईन येऊ शकता की 15 ऑगस्ट 15 ऑगस्ट. ओके, मागीर 19 डिसेंबर. तेच लागीं आहा ताका आनी काय ना मदीं. मदीं काय ना, मागीर 19 डिसेंबर. मागीर 19 डिसेंबर. म्हाका दिसता स्मार्ट सिटीचो घोळ हो उरतलोच. आमी तुज्या हेतून हेज्या पयलीं हेतून सांगलां की सद्या पावसा खातीर खंय तरी पॅचअप करपाचें काम जे फाटल्या वर्सा केल्लें. हय, फाटल्या वर्सा सेम विशय जाल्लो आनी फाटल्या वर्सा पावसाच्या काळान पॅचअप वर्क करून तेंच्यांनी परत मागीर उसयल्ले. सो सेम सिच्युएशन आतांय आसा. हे जे 70% 80% 90% कंप्लीट जाला म्हणून सांगतात पळय, तशें काय ना. मेजर कामां अजून उरलेली आसा. ती मेजर म्हळ्यार गटार बी वेवस्था जी आमची सिस्टम आसा पयलींची, त्याची मेजर कामां उरल्या. आनी पणजेंतल्या जे जे खणून दवरला थंय अजून कामां जावपाची आसा. तर म्हाका दिसता टायम वयतलो. हय, एक 18 जून किंवा अशें जावपाचें न्ही तें, ताका टायम वयतलो. आनी पावसान चडच हें जाल्यार म्हाका दिसता की अशें हेजेर पावतले ते लोक की परत काम स्टॉप दवरून पावसा पर्यंत परत उखडचें पडटलें. 15 ऑगस्ट. प्रमोद, फाटल्या रावंड टेबला आमी ह्या गजालीचेर उलयले. आय डोंट नो ही कंप्लीट कोर्टाक दिल्ली deadline, आमी आमची deadline न्ही. कोर्टाक दिल्ले. आतां आमकां आमी पळयलें, कोर्टाक दिल्लो तो जुईज थंयच्यान गेले उपरांत तें पेटिशन थंय दोनदा आयलें. ज्या जुईजान तें पुश केल्लें पोल्युशनाच्या नांवान तो इश्यू आयलो, पूण तांकां एक डेडलायन दिली. तो जुईज थंय वतगीर दोनदा तें पेटिशन त्या बेंचा मुखार आयलें. पूण तुका त्या जुईजान घेतिल्ली भुमिका महेश सोनकाची आनी आतांच्या जुईजान घेतिल्ली भुमिका स्पश्ट डिफरन्स दिश्टी पडटा. तुका जुईजा मदीं गोंयचे बद्दल आनी त्या सिटी बद्दल आशिल्ली आत्मीयतेची तळमळ तुका थंय सरळ बेंचा मुखार दिश्टी पडटा. सो इतली जर हें आसत सरकार, हें आमी फाटींच उलयल्या की सरकाराचेर जो एक वचक आशिल्लो वयल्यान तें डेडलायन पूर्ण करपाचो, तो डायल्यूट जालो. तो डायल्यूट जाला. आनी सरकारचें आमी पयस कित्याक वचूं जाय. आमच्या ऑफिसा सकयल हांगा जे पेवर घाल्या त्या पयल्या पावसान ताजी लारां जाली. तूं म्हणटा सगळें सेटअप करून दितलें म्हणून कितें रस्त्या सायडीन पेवर घालून दिले, ते पेवर भितर वचपाक लागले सगळे कडेन. अशें म्हणजे कला अकादमी भशेन कितले तेंप तुमी परत त्या कॉन्ट्रॅक्टरां कडल्यान कामां करून घेत रावो. म्हजो लास्ट प्रश्न तुका एकच. आज न्ही फाल्यां न्ही करून कलाकार एकठांय आयले, पणजेकार एकठांय येतले. ना प्रमोद, येवचेच ना. कित्याक पळय, प्रश्नाक सारको किकोत करून उडयलो. कित्याक येवचे ना पळय. दीस इज नॉट द वर्स्ट ऑफ स्मार्ट सिटी वर्क्स. स्मार्ट सिटी वर्क्स हेंचे पयलीं आमी ते धुळान आनी कितें करून केओस जावन तेजे पयल्यान खूब जाण पयले आमी. पणजेकार भायर सरूंक ना. कोण सोयशाक खबर आसा तेणी बरें सोसून घेतलें. आतां ते म्हणटले की हें पयलीं परस बरें आहा. हें पयलीं परस बरें आसा म्हणटले. सो ती ल्हारां जावं आनी कितें जावं तेजेर चलोंक तरी मेळटा न्हू अशें म्हणटले. एकदां आडामे काडून गाडयो रस्त्या वेल्यान सोडल्यो की सगळे पणजेकार हिशोब विसरताले.